करता असताना त्यांना जो सपोर्ट दिला असा मोलादीक सपोर्ट दिला तो आमचे क्रीडा मंत्री यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. कारण हे स्पोर्ट्स जे आसात हे ज्यांका खबर असता जो त्याचे इंटरेस्ट घेऊन ते करता. आणि आज आम्ही पहिला आम्ही उद्घाटन करपाक त्यांच्यानी जी किक मारल्या पेनल्टी किक ती पळोवन कळटा की आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर खरेच ज्या त्यांच्या पोर्टफोलिओ त्यांना दिला त्याला खरोच न्याय दिवपी असे असतात. कोरगांवकारांचे ज्यांच्या सेवेक आज डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड युथ अफेअर्स अर्थात आमच्या गोंय सरकारान एक मोठें आज वास्तू तुमचे खातीर आज संपूर्ण करता. आणि तुमचे सगळ्या कडेन मागतलोय तितलेच की ह्या वास्तू जरी आज आमी तुमचे कडेन आज कोरगांवच्या लोकां खातीर लोकार्पण केल्ले आसात ताजी सांभाळ करप हे त्याच कोरगांवकारांच्या मनान भितर आसपाक जाय. जर मनान जर आसले जाल्यार हात आपोआप फुडें येतले हे सगळे सांबाळपा खातीर. आज ह्या संकुलाची जवळ जवळ 4,07,00,000 रुपये खर्च करून वट्ट ही जी आज आम्ही बांधणी केल्ली आसा. आणि ही बांधणी करता आसतना ज्या वेळाचेर हांव जुलय म्हयन्याक हांगा आयलो आमदार सरपंच आणि बाकीचे सगळे पंच सदस्य आणि ह्या खेळामळ्या वयले सगळे खेळगड्यांक घेवन हेजें एक इन्स्पेक्शन केलें. त्या वेळाचेर जाणून आयलें की वट्ट जवळ जवळ 13,000 स्क्वेअर मीटर ही आमची जमीन आसा. आणि म्हजें एक स्वप्न आहा ज्या वेळाचेर ह्या खात्याची जबाबदारी हांवें म्हज्या खांद्याचेर घेतली त्या वेळाचेर म्हजे सगळे जे अधिकारी जे आशिल्ले तेंचे बरोबर आमी एक सभा घेतली बैठक घेतली आणि एक गोष्ट सांगली संपूर्ण गोंयान भितर जितले कॉम्प्लेक्स इनकम्प्लीट आसात अर्धवट आसात ते पयलो पूर्ण करात आणि लोकार्पण करात. कारण प्रत्येक गोंयकाराचो टॅक्स पेयराचो पयसो असोच तरेचो अर्धवट उरपाक जायना. त्याचो पुरेपूर वापर जो आसा तो लोकांनी करपाक जाय. आणि म्हणूनच आज म्हाका ह्या खेळा आणि युवा वेवहार खात्याची जबाबदारी घेतल्यार 2.5 वर्ष जाली. पूण म्हजे मतदार संघान हांवें अजून एक पर्यंत प्रोजेक्ट चालीक लायले ना. कारण हांव सदांच अशें दिसता की आपूण उपाशी रावन दुसऱ्या ज्या वेळाचेर आमी हे मदत करतले तेन्नाच त्या मनशाचे एक दानत्व म्हणटा तें हे जगता. आणि म्हणूनच आणि ज्या वेळाचेर आमी लोकांक हॅप्पी करतले त्या वेळाचेरूच लोक जे खातें आमच्या खानाचेर दिल्लें आसा तें खऱ्या अर्थान आज गोंयकारां खातीर उपयोगाक येतलें अशें हांव